देव सैम आसो आनी मनशां सैम आसो ताची दोन सैमां ह्या आदी आमच्या पुर्वसांक शिका बराप नातल्या वेळार ह्या आमच्या भावार्थाची गूट सांगूंक जाय आसल्या वेळार आमच्या आदल्यांनी सोदून काडिल्लो सुलभ असो उपाय हो बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी क्रिस्त ताच्या दोन रुपांचो देखून बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पळया हात उबा रात एक घडी आत एक न्ही चड नाका बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे 3 बोटां आनी 2 बोटां इंगड ओट्टू काडी आंगी बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी म्हणटा आसतना आमकां तक्षण उडास येता आमचो देव त्रिएक देव आमी आराधन करचो जेजू क्रिस्त देव सैम आसो आनी मनशां सैम आसो उगडास उरतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी देखून आज ह्या जाग परत्यान सुरू करतना उगडास दवरा आमी त्रिएक देवाच्या नांवी हांगा सांगाता मेळ्ळ्या हांव हरी एका दिसा मिसाचो एकच भाग तुमकां सडीत आमी विवर्सितले हांव हांतू आमची आशा तुमी आणखी उर्बेन सगळें समजून मिसांत भाग घेजय म्हणून देखून एका मेटांनीच सुरू करया उबी रावया सुम्या तुझ्या नावानामी सांगाता मेळ्या संतोष कोरी काळजा तुका अर्सिता तुझे मरण जीवन कोणामी समारंभा सर्गी जेवणा तुझ्या आमी भागिता सोम्या जेजू ख्रिस्ता सर्वोद्धारा उपकारा सर तुझ्या अर्कान दिता रक्तान तुझ्या आमकां नितळ केल्याय कुर्साच्या मरणाका जिवीत दिलाय सुम्या तुझ्या नांवान आमी सांगाता मेळ्या संतोष कोरी काळजा तुका अर्सिता तुझे मरण जीवन कोणामी समारंभता सर्गी जेवणा तुझ्या आमी भागिता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो मोगाळ भाव भयणीनो बाळका जेजूच्या फेस्ताक तयाराय जावन पयल्या दिसाच्या नोवेनाक आमी समेस्त हांगासर जमल्या आनी ह्या नोवेनाचो विशय जावन आसा तुमी समेस्त जेजू क्रिस्ता थंय एक जावन आसात
थंयसर खंयचीच जात खातना खंयच्याच पंगडाक वर्गाक सीमित जाल्ली ही क्रिस्तांव समर्थ न्हय बगर सोमेस्तांक ही सोडवण उक्ती दवरली आसा. तशेंच प्रत्येक जावन ह्या मिसाच्या वेळार हेर समर्थीच्या हेर धर्मीय व्यक्ती पासती आमी मागतल्यो. जेजूची सुवार्ता हर एक धर्माक पावोवं दी, जेजूची सोडवण हर एकल्याक ती मेळोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागतल्यो. प्रत्येक जावन आज आमी उडास काडटल्यो बेनादिक्त सोलावो हाच्या निकेपाचो तो कार्य रोमांत आज जातले त्या इराद्या पासती आमी मागतल्यो. मोगळ भावनो, आमचे ल्हान व्हड चुकी वळखून घेवया आनी पेल्याचे आनी देवालाचे बोगसाणें मागून घेवया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान सारून सांगता, मनांत चिंतून तोंडांत सारून वायट आदरून आनी बरें सारून हांवें जायते पातकां केल्यात. हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवंतान सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. मोगाळ बापा, संवसाराचो खरो उजवाड जावंक तुज्या पुताक तुवें धाडलोय. मनशाच्या काळजांनी सताची बी ओंपूंक तुवें बसयलेल्या पवित्र आत्म्याक पाठय. भावार्थ मानून घेवंक तांची काळजां तूं उगडोव. पवित्र स्नाना वरवीं सगळ्यांक नवो जल्म मेळूं आनी ती तुजे एकेच परजेचे सांदे जावंक पावो. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. सा पावलून कलात्कारा बळिल्ल्या पत्रांतले वासाव. निजाकी तुमी समेस्त बवरता पात जेजू क्रिस्तूच्या एकवटांत देवाची भुरगीं. पळय स्थाना वरवीं क्रिस्ताच्या एकवटांत आयिल्ली तुमी सगळीं क्रिस्ताक नसल्यान ह्या पडा जुदेव आनी ग्रेक, गुलाम आनी स्वतंत्र, दादलो आनी स्त्री म्हणल्यो भेद तुमचे मदें ना. तुमी समेस्त जेजू क्रिस्तांत एक आनी तुमी क्रिस्ताचे वय जाल्यार तुमी आब्रामाची संतत. अशें बसवले प्रमाणे जायजाची वारसदारी तुमी. देवाचे उतार्ये. देवाचे उडोवकार. सर्वेस्पर देवाची पणसां आमी
ताच्या त्या हिंडाच्यो शेळयो आमी सर्वेस्पोर देवाची पुरसां आमी ताच्या त्या हिंडाच्यो शेळयो आमी संतोषान प्रितुमे सौम्याक भोवमान स्तुती गितां गावून ये ताचे समोर सर्वेस्वर देवाची पुरसां आमी ताच्या त्या हिंडाच्यो शेळयो आमी सर्वेस्वर देव म्हणून जाणा जाया आमी सब तासोलो ताका वंदिया सर्वेस्पोर देवाची पुरसां आमी ताच्या त्या हिंडाच्यो शेळयो आमी सर्वेस्पर आमचो देव कितलो बरो काकुळदार सदां खाळ विश्वासी खरो सर्वेस्पोर देवाची पुरसां आमी ताच्या त्या हिंडाच्यो शेळयो आमी सर्वेस्पोर देवाची पुरसां आमी ताच्या त्या हिंडाच्यो शेळयो आमी Hallelujah, 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 Hallelujah. एक पवित्र दीस आमकां वो देव आयला तुमी जनांगानो सोम्याक आराधन करा आ संवसार एक वो प्रकाश पावला Hallelujah, 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 Hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो साजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया तेदवा समारियाची एक स्त्री थंय उदक ओडूंक आयली जेजून तिच्या लागीं विचारलें म्हाका पिवंक इल्लें उदक दी तिणें म्हळें तूं जुदेव आनी हांव एक समारियाकार तर तुवें म्हजे लागीं पिवंक मागचें म्हळ्यार कशें जेजून तिका जाप दिवन म्हळें देवाचें देणें म्हळ्यार कितें आनी ताचे तुजे लागीं पिवंक विचारता तो कोण इतलें तूं समजली जाल्यार तूंच ताच्या लागीं मागती आसली आनी तो तुका झरीचें उदक दितो आसलो स्त्रियेन ताका म्हळें सायबा तुजे लागीं कळसो ना बांय बराबर गुंड आसा तर तुजे लागीं झरीचें उदक खंयचें आमकां ही बांय दिल्ली आमच्या पुर्वजा जाकोबानच तो ताची भुरगीं बाळां आनी ताची गोरवां पसरां हेच बांयचें उदक पियेल्लीं तसल्या पुर्वजां प्रास तूं व्हरतो गाय कितें जेजून जाप दिली हें उदक पियेल्लो हर एकलो परत्यान ताणेता पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणेवचो ना हांव तुका दिता तें उदक ताचे भितर एक झर जावन सासणीक जिविताक उमाळून वाळटलें ती स्त्री ताचे लागीं म्हणाली सायबा दी म्हाका हें उदक तवळ म्हाका तान लागची ना आनी उदक ओडूंक हांगा येवंकय पडचें ना
जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Glory to God, Christ. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, हांव ल्हान प्रायर शिकता आसतना प्रायमरींत कन्नडांत एक पाठ आसलो, कोळिया जंबा म्हण. तुमी सरता आयकोंक पुरो. ह्या काणयेंत एक उतरप्रायेची स्त्री आनी तिच्या सांगाता आसलो एक कोंबो. हो कोंबो हर एका दिसा सकाळी साद घालता आनी त्या उपरांत उज वाडता. सूर्यो येता, लोक तांच्या कामाक येतात. एक दीस ह्या स्त्रियेक आनी त्या गांवकारा मदें मनस्ताप जाता आनी ती स्त्री म्हणटा, हो गांवच हांव सोडून येता आनी तुमकां केदींच उजवाड जावचो ना, कित्याक म्हजो कोंबो आनी मुखार साद घालचो ना. देखून ती स्त्री तो गांव सोडून येता. सबार वर्सां उपरांत त्या गांवाक ती परत्यान येता आनी पळयता थंयसर हरशिल्ले बरींच उजवाड आसलो, सूर्य उदेल्लो, लोक तांच्या कामांत मेतेर जावन आसलो. ते दाळा तिच्या नेणारपणांची तिका वळख आयली आनी म्हणटा ती, हांव नातल्यारी हो गांव उजवाडान आसतलो, तांच्या कामांत ती मेतेर जातली. मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या स्त्रियेचें नेणारपण हर एकल्याच्या जिवितांत तसलें नेणारपण येवंक शकता. नेणारपणाक लागून आमी हंकारान भरता, नेणारपणाक लागूनच आमी स्वार्थांत बुडता. असलेंच हें नेणारपण जुदेवामध्ये सुरिल्ल्या पवित्र सभेंत ग्रेकांमध्येय आसलें. जुदेव तांच्या समाजींत दोन पंगड आसले, बार्बेरियन्स आनीक ग्रीक म्हूण. ते ग्रेक श्रेश्ठ म्हणटाले, बार्बेरियन ते कनिश्ट म्हणटाले. जुदेवांच्या समर्थेन ती तशेंच आसलें. जुदेव आसा ते श्रेश्ठ आनी जंतील आसात ते कनिश्ट. स्वातंत्र्य आसात तेय तशेंच चिंतले. स्वातंत्र्य आमी श्रेश्ठ, गुलाम आसात ते कनिश्ट. स्त्रिया आनी दादल्या मदें तसलोच अर्थ आसलो, स्त्रिया कनिश्ट, दादले श्रेश्ठ. अशें जे कोण श्रेश्ठ आसात ती मात्र सोडवण जोडतली, जे कोण कनिश्ट आसात ती सोडवणी भायर म्हूण तांचे थंय चूक समजणी आसली. देखून सांत पावल हाची ही चूक समजणी सारकी करूंक तांकां आयच्या पयल्या वाचपांत सांगता. तुमी तुमच्या धन दौलते वा अधिकारा वा हक्का वयर तुमी सोडवण जोडूंक ना. तुमी सोडवण जोडल्या जेजूचे कृपे वरवीं. भावार्थांत जेजूचेर भावार्थ दवरतात ती सगळीं कृपे वरवीं बचाव जाल्यात. नई नियमशास्त्र पाळतात देखून बगर कृपे वरवीं सोमेस्ता सोडवण जोडतात. देखून मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेंत ही सगळी देवाची सोडवण एका पंगडाक न्हय, एका वर्गाक न्हय, बगर समेस्त जनांगांक, सगळ्या मनशा कुळाक ती उक्ती केल्ली. जुआंवचो अध्याय 3 ओळ 16 सांगता, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक भेटोवन दिलो. ताका सतमंतल्या कोणाचोच नाश जावचो ना, बगर सासणीक जिवीत जोडचे खातीर. हे सासणीक जिवीत आयच्या शुभ वार्तेंत आमकां आयकूंक मेळटा. सामारियाचे ते स्त्रियेक जेजू भेटता. सामारिया ते शहर जुदेवांक लागशिल्ली वाट जेरुजलेमाक वचूंक. पूण सामारिया घरा थंय
बरो संबंध नातल्या वरवीं ते कितें करताले गलिलिया थावन ते वेताले एक दिसाचे पयण एक्स्ट्रा ते करताले आनी थंयसर ते वेताले पूण जेजू तांची रिवाज मोडटा तांचे ते रिवाज मोडन तो सामारियाचे शहरांत भितर सरता आनी ते स्त्रियेक भेटता भेटलेंच जेजू तिचे लागीं पियेवंक उदक मागता तिणें मागल्लें तें उदक जेजून मागलें तें उदक ताची तान न्हय बगर त्या स्त्रिये थंय आसली ती आत्मीक तान तिका उजवाडाक हाडूंक जेजू प्रयत्न करता म्हाका तान लागल्या उदक दी कुडीची तान जेजू कुडीची तान म्हणटा की ना आत्म्यांची तान जेन्ना शीस खाण हाडून येतात म्हाका भूक ना देवाचे काम करचेंच म्हजें खाण म्हूण जेजू सांगता तर हें पिवन आत्मीक गी कुडीचें हें तान आत्मीक जावन आसा आनी ही आत्मीक तान त्या स्त्रिये थंय आसल्लें जेजू पळयता आनी तिचे थावनच ती तान म्हाका आसा आनी म्हाका उदक दी म्हणलें तें रेस्पॉन्स आयकूंक तो आशेता ही स्त्री आपणा थंय आसल्लें ती थान वळखून घेता आनी सगळ्या सामारियेकारांक चे नांवी जेजू लागीं विचारता दी सौम्या तें उदक जिविताचें उदक हें जिविताचें उदक दुसरें खंयचेंय न्हय जेजून सगळ्या मनशा कुळाक दिवची ती सोडवण जिविताचें उदक जावन आसा सोडवण आनी ती सोडवण कोण मागतात तांकां ती फावो जाता तांकां ती भरपूर मापान दितली देखून जेजूच ह्या संदर्भार सगळ्या मनशा कुळाक सामारियाकारांक सोडवण ना म्हूण सांगतले पूण सगळ्या मनशा कुळाक सोडवण आसा म्हूण ह्या वांजलांत जेजू कळयता तर मोगाच्या भाव भयणीनो आमी ह्या नियाळांत थावन आमच्या जिविताक कसलें आमी शिकयत 3 संगत्यो सोडवण आमी मागून घेवंक जाय आमी मोनिका विशांत आयकला जावंक पुरो आपल्या पुताचे कन्वर्शन जावच्याक जायतीं वर्सां तिणें मागणें केलें आनी तिच्या मागण्याचो फळ जावन सांत अगोस्तीन पवित्र सभेचो दोतोर आमकां फावो जालो मागणें सोडवणे पासत निजायकी तें देवाक पावतलें जेजूचें ल्हान फूल तेरेज एका कैद्या खातीर मागता तो क्रिस्ताक वळखून दी म्हूण आनी तो 500 वेच्या पयलें जेजूची ती क्रुसिफिक्स धरता आनी आपलो भावार्थ व्यक्त करता दुसरें जावन खंयचें आमी हेर धर्मांक जेजूची वळख दिवंक आसा जशें आमी जेजूची सोडवण आपणायली तीच सोडवण हेर धर्मांच्या लोकांक दिवंक जाय जशें एक सवलत ह्या स्कीम आमकां बऱ्याक पडल्यार आमच्या शेजारच्यांक वचून आमी सांगता पळया हे स्कीम बरें आसा हे सवलती बऱ्यो आसात खंयच्या डाक्टरा लागीं आमी वेता खंयच्या हॉस्पिटलाक वेता बरीं जाता आनी सगळ्यांक आमी सांगता त्या आस्पत्रेक गेल्यार बरें जाता त्यो दाखतेर बरो म्हूण आमी सांगता पूण जेजूची सोडवण बगली आमी हो जेजू निजायकी देव हाचे तावन मात्र आमकां सोडवण मेळटा म्हूण खंयच्याय कारणाक आमी सांगलें आसा की खंयच्याय लोकां मदें आमी उलयल्लें आसा की तें एक सवाल जावन उरलां तशें आमी उलयलां जाल्यार निजायकी आमी क्रिस्ताचे फाटलावदार आनी ताची सुवार्ता प्रगट करूंक आमी काम केलां म्हण जालें तिसऱ्यान उतऱ्यान मात्र न्हय बगर करण्यान आमी जेजू सोडवणदार म्हूण हेर धर्मांच्यांक कळोवंक जाय उतरान आमकां असाध्य जावंक पुरो पूण करण्यान निजायकी साध्य आज शिक्षण क्षेत्रांत आरोग्य क्षेत्रांत मिशनरी जावन NGO जावन समाज सेवेंत सगळ्या मनशांक कळीत आसा क्रिस्तांव कोण म्हूण आमच्यान
असाध्य जाल्ले तोंडान सांगूंक आमच्या करण्यांनी आमी दाखोवयेत जे आमी मिसांव वावराक दिताव जे आमी शिक्षण क्षेत्राक दिताव या आरोग्य क्षेत्राक आमी कितें दिताव ते निजायकी देव जेजू सोडवणदार म्हूण सगळ्या मनशा कुळाक दाखोवंक आमी पावतेल्या तोच सोमी जेजू क्रिस्त सोडवणदार आतां थोड्याच वेळार ह्या आल्तरीर येवचो आसा उंड्या आनी वायना रुपार तर ताची सोडवण सगळ्या ह्या मनशा कुळाक परगट करूंक जाय अशी कृपा आनी बेसांव ह्याच मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. Kadu Sumya Ami Vedi Suci Ilpya Hamka Sami Jesus Sengi Dunia Tuka Sulu Pita Gua Wudu Daka Suru Kurtamca keswarasu Sweetar kersumya Bisa gardenia Uvit kewaramsu Kani kadu Sumya ami Viti sershi semya Angka sami Jesus Sengi Dunia Tuka Sumber Pita. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देव बापाक मानतात तसलें जावं दी म्हण मागात. दयाळ बापा तुज्या पुतान सगळ्यांचे सोडवणे खातीर आपणाकच बली करून भेटयलो ताचे वरवीं तुजी बासावणी खरी जावं उदें दितावन अस्तम ते पर्यंत राष्ट्रामध्ये तुजें नांव व्हड जावं आनी शेकान शेक तुजे महिमेक एकच बलिदान तुजे मुखार पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परांतूय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वर्षामी करूंक फावो सर्वेस्पर पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सरू काळ्या आनी सरू थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तुजो अनंत शब्द मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ दोळ्या मुखार तुजे महिमेचो प्रकाश फांकलो मनशा रुपान दिसत्या देवाक वळखून आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटून वचूं आमची काळजां देखून आतां देव तुता बराबर आनी सर्गींच्या सरदरबारा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Pavitr Parasu सर्वेस्पर तू सरकारी संसार भला तुझ्या वैभवा भूमसर्गी तुकाचे भूमसर्गी तुकाचे
सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेश्वराची नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कश्ट मरून सुसंकवेच्या आदीं ताणें उणो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें खालस घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची खालस नव्या आनी सासणीक कराराची हे रगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोवतले. हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगटुया. सुम्याची सुख तुझे वर आम्ही समरता, तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगटता, तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता, तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, बेनेडिक्ट 16वो आमच्या आदल्या पापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परसळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरी देवाच्या माये सांगाती, बगेवन झुजे तुजो पती, बगेवन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां धीर घेवन म्हणोया. आमच्या बापा स्त्रींच्या पवित्र जावं, जरात काय जशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आजून घाली आनी आमचे चुकलेल्या मनशांक तशांची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिनाका, वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान अतिरिक्तल्यांक आमकां
तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या धर्मदूतांक म्हळे तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनाक. सुम्यांची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराची पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणांत आपल्यान ती सुभागी. सुम्यात मिटबितरूंची म्हाका फवना पूण तुज्या उतरांक म्हाका लायकी मेळटली. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. Rupa ya karzat yeta
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतल्या सोडवणीच्या संस्कारावरवीं खरो भावार्थ संवसारांत वाडत वचूं. ह्या खातीर आमची दिसा दिसाची मागणी आनी वावर कश्ट आनी संतोष मोगान केलें समर्पण जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दयेकन बसात. आज बाळक जेजूच्या फेस्ताक तयारे सावन नोवेनाचो पयलो दीस. आज आमी नियाळचो विशय जावन आसा तुमी सुमेस्त जेजू क्रिस्त थंय एक. हायचे मिसाचे बलिदान प्रधान याजक सावन बटयला बाप रोनाल्ड फुर्तादो आनी तशेंच 6 बेटवणी केल्या बाप बाबुशा. दोगी नवे याजक व्हड जावन तांचे समाज 6 म्हयने संपवनांत ह्याच वर्सा मे म्हयन्यांत आनी जून म्हयन्यांत ह्या दोगा याजकांची याजकी दिक्षा तांकां लाभली. तुमकां दोगांकी तुमची याजकी जिणयेंत आनी तशेंच याजकी मिसावान बरें मागता आनी बाळू जेजूच्या आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. देव बरें करूं फादर. आमच्या ह्या इन्फंट जीजस शायनातावन इस्रायल गांवाक पवित्र पयाण करूंक मोन आसल्यांक एक सूचना आसा. मार्च म्हयन्याच्या 7 तारखेर आमी हांगा तावन एक ग्रुप टुराक आमी आपण व्हरता. जर कोणाकी मोन आसा तर 3:30 वराक तुमी आमच्या ऑफिसाक तुमी मेळचें. जर ह्या फेस्ताच्या दिसांनी आनी नोव्यानाच्या दिसांनी तुमकां कसलेय वंतिके दिवंक जाय तर खंयचोय आदार तुमकां जाय तर आमच्या भायर आसच्या कावंटरांत वा नाजाल्यार आमच्या ऑफिसांत तुमी मेळचें. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी बाळक जेजूची आशिर्वादां स्वरुपी रावया. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नोवेल. मनशांच्या भुरग्यां सांगता रावचो म्हजो संतोष म्हणटा सुमी. जेजू मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सरतरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गुणकर दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांत थावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागाचो जेजू बाळूक म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. सर्व आमचे वैयक्तीक तेसावां जेजू बाळका मुखार दवरया. आमच्या कुटुंबा पासून मागया. आमच्या भुरग्यां बाळा पासून मागया. तांच्या शिकपा पासून मागया. युवजनां पासून मागया. तांच्या फुडारा पासून मागया. हे धर्मिया पासून मागया. जेजूची सोडवणीची खबर सगळ्यांक पावूं दी म्हूण आमी तांचे पासून मागया. हर तरांचे पिडेंत वळून आसच्या आमच्या भाव भयणी पासून मागया. परगांवांत वावर करतल्या पासून आमी मागया. तरातरांचे समस्यांनी वळवळून आसतल्या पासून आमी मागया. जेजू बाळूक तांचे सर कश्ट परिहार करून दी म्हूण आमी मागया. आनी सर आमचे वैयक्तीक इरादे सांगाताक घालून आमी म्हणया हे भगवंत जेजू बाळका तुजी सर पदवी आज्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांवक दी कोकल्लो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सक्तांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसांवांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मोरी कृपेन बरले सुमी तुजे संगता आश्रयम तर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुजी कुशीचें जेजू. आनी देवचो पूत मनीस जालो. नमान मोरी कृपेन बरले सुमी तुजे संगता आश्रयम तर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुजी कुशीचें जेजू. आनी देवचो पूत मनीस जालो. नमान मोरी कृपेन बरले सुमी तुजे संगता आश्रयम तर तू सदैव आनी सदैवी फळ तुजी कुशीचें जेजू. आनी देवचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक
जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. प्रपंचा बेजार काळजाचेर एकाकुतीचे दिश्ट घाल. ह्या जपानच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एकाकुतीचे दिश्ट घाल म्हणून तुजे मुखार सर पडून आमी मागता. तुजे इतलें बिरमोतेन बरलेलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकारसून दी आनी इतल्या आत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदा आमेन. जेजू बाळकान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सर बरेपणांक नियाळण उपकार आठवून ताका अर्गां प्रार्थना म्हणया. हे भो उदार बाळूक जेजू तुज्या मुखार आमी सर पडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुज्या काकुती आमी वर्णयतल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता. म्हणजे मरफात तुजे भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर बाळपणाक मान दिवन दी आनी तुजे कळनातली दैवीक मजत जोडून दी. सर सुते आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सवय रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमचे मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समेत जियेता आनी राज करता ससनांच्या ससनांक. आमेन. आमी ताचे बरी जावं तूं आमचे बरी जालो. आमकां वयर उबारो तो पाताळाक देवलो. ताका ताण सुटोवच्या दयेची शेळी जालो. देवपणांत वांटोवपी देव मनीस जावन आयलो. जेजू बाळका नाले म्हाका तुज्या सैमाक बदल आमकां. जेजू बाळका नाले म्हाका तुज्या सैमाक बदल आमकां. मुखार पुत्रा सोवे हांव ख्वार मोरयाची वाटी